कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। गोंयांतली बेकायदेशीर बांदकामां पाडची म्हणून उच्च न्यायालयान घेतिल्ल्या सुमोटोचो मुद्दो विधानसभेत कित्याक घेवंक ना असो प्रश्न आर्जीन केला। गोंयच्यो जमिनी राखपा बद्दल जेन्ना आर्जी आवाज काडटा त्या वेळार मंत्री आमची फकाणां करतात। सरकार असंविधानीक पद्दतीन चल्ला हे उच्च न्यायालयान दाखोवन दिला असो आरोप आर्जीन केलो। ऑनरेबल हायकोर्टान आनी हायकोर्टाची टीम आसा तेंच्यांनी खंय ना खंय जो मिरर आसा म्हणल्यार हेंची जी फोटिंगपणां आसा ह्या सरकाराची फोटिंगपणां जी आसा हेंचेर एक रप्रबीत थापट जे आसा ते मारलेले आसा। आयज आमी मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या कित्याक 6 तारखेक 6 मार्चाक हो जजमेंट येयलो, पूण 6 मार्च जावन पयला आसतलो विधानसभा अधिवेशन सुरवात जाली 24 मार्चाक 24, 25, 26 येदो व्हडलो जजमेंट जालो। पूण ह्या जजमेंटाचेर जे डिस्कशन जावपाक जाय आसलें ते डिस्कशन विधानसभा अधिवेशनांत जाल्लें। आमी जेन्ना डिस्कशन करूंक वयताले तेन्ना जे रेजोल्युशन आसा ते स्थगीत केले, म्हाका काडून भायर उडोवपाक प्रयत्न केलो आनी म्हाजी फकाणां गेली, रेव्होल्युशनरी गोंसाची फकाणां गेली। पूण आतां जेन्ना हायकोर्टान हें केला तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री ताणें काल स्टेटमेंट दिल्लो आसा की हायकोर्टाचें जें आसा त्या भशेन आमी वयतले। म्हटल्यार हितून इतलेंच सिद्ध जाता की हे जितले बीजेपीचे आमदार आसूं, जे मंत्री आसूं, जे उठताले म्हटल्यार तेंच्या जे सिटाक स्प्रिंग लागलेल्यो त्या टायमार आनी उडोन एकाक तो एक उलयतालो म्हटल्यार सगळेच त्या टायमार उडले। म्हाका आजून पासून याद येता त्या विधानसभा अधिवेशनात कशे नाचपाक लागले ते। ह्या मिनिस्टरांनी फकाणां केली, माझी फकाणां गेली, आमच्या पक्षाची फकाणां गेली। प्रत्येक वेळार ते टोमडे मारताले की नवो आमदार येयल्लो आसा, हो नवो आमदार कितें घालता आनी हांसपाक लागले। ही फकाणां आयज हायकोर्टान प्रूव्ह केल्ली आसा, हायकोर्टान दाखोवन दिल्ली आसा की हो सरकार जो आसा हो अनकॉन्स्टिट्युशनल जे आसा ते फॉलोअप करता।